यंग स्ट्रायकर्स बेनावलीन टाय ब्रेकरात CAC कांसावलेक 10-9 गोलांनी हारायलोय। दांडो बेनावलीच्या सेंट जॉन बाप्तिस्ट खेळामळार यंग जाजू मेमोरियल ट्रॉफीचे क्वार्टर फायनलीत आपली सुवात मेळयली। बेनावलीन खेळाचेर शेक गाजयलो। दोनूय पंगडांनी बरे झूज दिले। 52व्या मिनटार बेनावलीचो पंगड जैताचे दिकेन यत्न करतालो, पूण निमाणे विसल मारचे 5 मिनटां आदी कांसावलेचो एल्विनो फर्नांडिसा वरवीं बरोबरी करपाक यशस्वी जालो। जाल्यार यंग स्ट्रायकर्स बेनावली रोमांचक टाय ब्रेकर तयार करून जैतिवंत थारलो। पळयात काय रोमांचक डावपेच। साळगावकर पंगड गोवा प्रोफेशनल लीग 2023-24 वर्सांतल्यान फाटी सरल्याची खंत GFAचो अध्यक्ष डॉ. कायतानो फर्नांडिसान उक्तायली। तशेंच संतोष ट्रॉफी खातीर हांव कितेंय करपाक तयार आसा, पूण खेळगड्यांनी बरी कामगिरी करची अशेंय तांणी फुडें म्हळें। It is very sad news for Goan football, and as a president for me also it is a big shock. But see, Salgaonkar has given big thing for Goa since inception. 67 years ago, Salgaonkaran World Trophy जिंकल्या. They are the first club in India who has a Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, called them and given autobiography. आणि ताणें एप्रिशिएट केला। गोंयची एक धाकटी स्टेट आसून ते वयर पावल्या आनी फुटबॉलान तेंच्यांनी जे कॉन्ट्रिब्युशन जालां तें केन्नाच आमच्यांनी विसरत जाता। बट सेम टायम आय एम हॅपी दॅट ग्रासरूट ताणें दवरल्या म्हणून। जेन्ना आमकां पळोवन येयलें 2 म्हयने आदीं, हांव आल्बर्ट सर एक्स जनरल सेक्रेटरी फॉर GFA, तांकां मागीर आमचे कलीग एक्झिक्युटीव कमिटीचे वचून मेळले साळगांवकर सराक आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुवें कितें डिसिजन घेतलां तें तुजें पर्सनल, बिकॉज दीस क्लब बिलोंग्स टू यू, वी कॅनॉट से एनीथींग, बट एटलिस्ट तुजे फ्रेंड आनी आमकां GFAन तुजो आदार जाय म्हणून। आनी हे आयज आमकां ग्रासरूट लेवल वयर चलना, ताका लागून आमचो गोंयचो जे संतोष ट्रॉफीचे परिणाम जाला, मिन्स इट इज नॉट गिविंग गूड परफॉर्मन्स, तेजेर एफेक्ट जाता। तो एटलिस्ट दवरा म्हणून तुमी प्रोड्यूस करा बरें ग्रासरूट लेवल घेवन, देन वी कॅन थिंक अबाउट संतोष ट्रॉफी। सी, इट इज माय ड्रीम, लायक नो I am ready to do anything for Santosh Trophy, but players should perform. Anything they want, I have mentioned also previous also. If we require foreign coach, I am ready for that. But we have many Goan good coaches, India also good coaches, but they can help us and give the good performance. GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।